पर्रीकराचो कॅन्सर ही देवानूच दिल्ली ख्यास्त। फादर कोसेसांवाचे शर्मांव किरिस्तांवांकूच पचूना, बिशपानूय घेतल्या गंभीर दखल। भाजपाची वेंचणूक आयोगाकडे कागाळ। उत्पल पर्रीकरान काढली शरद पवाराची खरडपट्टी। राफेल प्रकरणावयल्यान पर्रीकरान सोडिल्लें संरक्षण मंत्री पद। पवाराच्या विधानाक उत्पलान घेतल्या हरकत। रस्ते दिता, लाईट दिता, सगळ्याच आमदारांनी सांगल्यो कोल्याल्यो काणयो। आता काणकोण मारले तिरवाळच्या आदिवासी म्हणटा, यान फुडें मतदानूच नाका। नरेश सावळातलो समाज सुधारक राजकारण्या परस पावलो मुखार। सरकाराचे अर्थीक मजतीचेर रावलो ना, लोकांची गरज ओळखून बांधलो साखव। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नाईक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। फादर कोसेसांव डिसिल्वाच्या व्हिडिओन गोयच्या कॅथलीक समाजात खवदळ घाला। पर्रीकर कॅन्सर जावन मेलो तो देवान दिल्ल्या श्रापाक लागून। ताचे हे विधान चडशा क्रिस्ती भाव भयणींक आवडूना। बिशप हावजांनी ताची गंभीर दखल घेतल्या। ते भायर भाजपानूय भारतीय वेंचणूक आयोगा कडेन ताची कागाळ केल्या। फादर कोसेसांव डिसिल्वा हो राय साल्सेचे अवर लेडी ऑफ स्नोस चर्चीचो पॅरिश प्रिस्ट। चर्चीतल्या भाविकांक ताणें सांगिल्लो हो शर्माव पळयात। आख्खे वास्को गांवांत सगळे गांव हे लागीं तो चारकोल पावडर जेवणान उदकान घरान देंवता। लोकांनी प्रोटेस्ट केलो, मोर्चा केली, मिटिंग्यो घेतल्यो। आमच्या पारेकारांक कशेंच आयकूंक ना। ताची बोडसां बोललेली पारेकाराची देखून देवान ताका सोडटीक लायलो कॅन्सर दिवन। जो दुखयता ताका केन्नाच पचोना। तूं प्रायम मिनिस्टर जावन प्रायम मिनिस्टराचो पांय जावन देवाचेर आड येता ताका पनिशमेंट आहाच। पनिशमेंट हा चुकोना। ताणी गोंयचे साहेबाचेर फेस्त काडून लॉ काडलेलो। हांव उगडास निमणे शुक्राराची हॉलिडे काडलेली, भियेलो आनी निमणे कडेन कितें फोडून मेलो। कित्याक हांगा जायतो लोक आसतलो बीजेपी हाडल्यार नाचता इथे। तुमकां गमते न्ही, तुमी आज नाचतात, फाल्यां तुमची भुरगीं पोत्रां हे भाशेन करतले। फादर कोसेसांवाचो हो शर्माव सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला। चर्चीतल्या ह्या शर्मावान धर्मीक ताण तयार जावं येता असो भंय उक्तावन पणजेच्या भाजप मंडळान बेगोबेग थळाव्या वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन कागाळ केली। धार्मीक तेड निर्माण करपाचे प्रयत्न चालू जाल्ले आसा आनी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा। ताजी आमी इलेक्शन कमिशना कडेन वचून कंप्लेन दिल्ली आसा। हें एकमेकाच्या धर्मा भितर कॅस्तांवां पेटोवन घालपाचें आनी द्वेश निर्माण करपाचें राजकारण जाता। म्हाका दिसता हें खंय तरी थांबपाक जाय। सिकनेस तशें कोणाकूय जावंक शकता। ते एक मनोहर पर्रीकर तो तसो मनीसूच आसलो। सो कोणाच्या सिकनेसाचेर कमेंट करप आनी तेजेर मतां मागप हें टोटली चुकीचें आसलें। फादर कोसेसांवाचे हे खुबळावपी विचार क्रिस्ती समाजाकय आवडूंक नात। फादराच्या ह्या मता कडेन ते सहमत जावंक नात। वेंचणुकांच्या वेळार चर्चीचो अशे तरेन गैरवापर जावचो न्हय अशें तांकां दिसता। What I think priests or any religious figures need to realize is that at the end of the day they are public figures when they are on the pulpit. So what they say influences the people, and if it influences the people negatively, then these are things that should be condemned and should simply not be allowed. But then similar statements made against entire communities by the yogis and the swamis and the sadhvis who belong to the Sangh Parivar, all those are passed off as patriotic sermons by the BJP. So the BJP's hypocrisy on this should also be noted and it should be frankly discounted. But the more important question that I think we need to make is to the church. Nowhere in the Bible or any religious text is there a teaching that says that cancer is because of the revenge of the gods. God is supposed to be all forgiving, God is supposed to be all charitable, God is supposed to be all compassionate. And actually getting to teach that God is a kind of a figure that extracts revenge is extremely dangerous. Catholic religion is a religion of love and forgiveness. आणि त्यातून आमी अशें कम्युनल हेट्रेड तयार करप किंवा देवान कोणा तरी धडो शिकयला हें म्हणप सामकें चुकीचें।
आनी म्हजो सामको निशेध ताचो. देव कोणाकूय दोळो शिकयना. देव म्हणटा तो हिलींग करता. म्हाका जरी व्यक्तीक दिसता हितून कांय प्रॉब्लेम अशें ना. BJP सारकी पार्टी कंप्लेन करता. हू इज BJP टू कंप्लेन? BJPचे पयलीं जर पळयलें जाल्यार BJP इज रन ओन्ली बाय सगळे असलेच मनीस. BJP एक डिविजीव पार्टी. BJP आमचो गोंयकारांचो जो भावपण आहा गोंयकारां भितर ते फोडपाचो प्रयत्न करता. आनी ताका लागून जर एक पाद्रीन जर आपल्या भितरल्या कॉंग्रेगेशनाक कितें सांगलें जाल्यार दुसऱ्यांक कितें आसा प्रॉब्लेम. म्हाका जाल्यार हितून कांय व्हडलेंशें दिसना. म्हाका इतलेंच सांगपाचें आहा त्या पाद्रीन जर कितें चुकयलां की खंय म्हटलां भितर म्हटलां भायर म्हटलां ताजेर कितें जर प्रॉब्लेम आसत जाल्यार ते तांचे कोण वडिलां ते पळोवन घेतले. असो केलो जाल्यार बेश्टें ताका कम्युनल एंगल येतलें परतें. I must say that this incident at Raya is only an exception. But having said that, I would say that all needs to condemn this. Now, because they are dividing society on religious lines, I do not see any justification why a priest can use a pulpit to do political propaganda from the precincts of the church. क्रिस्तांव धर्म हो मोग शिकयता, दुस्वास न्ही. जेन्ना हांव प्रवीण तोगाडिया जावं शैलेश मेहता हे जे BJPचे वावुरपी आसात आनी ते हेट स्पिचीस करतात तांच्या विरोधांत उलयता तेन्ना म्हज्या लक्षांत म्हाका समजना की म्हज्या ह्या शांतीप्रिय गोंयांत अशेय लोक आसात जे हेट स्पिचीस करतात आनी हे आधुनिशेत जावपाकच जाय. तोय बी इगर्जेच्या पवित्र वेदी वेल्यान एक पाद्री जर अशें उलयता अशे तरेची भास उलयता जाल्यार ताका ख्यास्ती बी जावपाक जाय. म्हज्या खातीर बिशप हावजान विष्णू साहेबान हाजेर फुडाकार घेवन ह्या प्रकाराची दखली घेवपाक जाय. कोला विशीं जो उलयला ते प्रकारान सारकें आसा. लोक कोलाचेर भरपूर साफर जाता ते मेरेन तो सारको आसा. पूण जेन्ना तो उमक्याच मनशाच्या व्यक्तीचेर दुयेंसाचेर उलयलो ते एकदम बरोबर ना. ते उमक्याच पातकीच म्हणून दुयेंत आसा हें म्हणप सारकें ना. आमगेलो पास्कांची परब येवपा आहा. जेजूचे कश्ट तयार जाल्या, कश्टांची हेजी तयारी जाल्या सोमनाची आनी तितूंत आमी हेट्रेट परगट करपाक जायना. आमी तितूंत फकत परगट करपाक जाय म्हणल्यार मोग. आय एम प्राउड टू बी क्रिश्चन, प्राउड टू बी अ कॅथलीक, प्राउड टू बिलोंग टू गोवन कॅथलीक चर्च. आय टोटली कंडेम दीस सॉर्ट ऑफ एक्ट. ती जाग्यांनी कित तरी एक सोशल जस्टीस टॉपिकाचेर उलोवपाक चर्च कडेन तयार आसतली, संबंद आसतली कांय सोशल जस्टिसाचे इश्यूआ कडेन आनी ह्या चर्ची बराबर हांवूय आसतलो. पूण जे तरेन तो सेरमांव सांगला थिंगा चर्च संबंद ना आनी चर्च संबंद आसची ना. उलट हांव दर एका हिंदू भावा कडेन माफी मागता की एक पाद्रीक लागून सगळे पाद्री वास तशे धरचे न्हू. एक पाद्रीक लागून गोंयभर क्रिस्तांव समाज अशें म्हण धरचे न्हू. गोंयभर क्रिस्तांव समाज बर सरकार हाडपाक वावुरतलो. आमी कोणाचेरय हेट्रेट ना. आहा जाल्यार क्रिस्तांव कडेन दिवपाक मोग आनी त्या मोगांतल्यान नवो सरकार. उत्पल पर्रीकारान राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो सर्वेसर्वा शरद पवाराची तासणपट्टी केल्या. राफेल विमान खरेदी प्रकरणावयल्यान मनोहर पर्रीकारान संरक्षण मंत्रीपद सोडिल्ले असो आरोप शरद पवारान केल्लो. उत्पल हो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो चलो तशेंच पणजे पोटवेंचणुकेंत भाजपाचो संभाव्य उमेदवार. सध्या राफेल विमान घोटाळ्यावेल्यान देशभर खवदळ पडला. वेंचणुकेच्या निमतान ह्या प्रकरणाक आनीक नेट चडला. काँग्रेस आनी भाजपा मदीं हे प्रकरण सध्या हुकमी एको जाला. तातूंतच राष्ट्रवादी काँग्रेसीन हे प्रकरण वयर काडून उज्यात तेल ओतला. महाराष्ट्रांतलो राजकीय मळावेलो हो भीष्माचार्य म्हणटा राफेल विमान खरेदीतले वेव्हार मनोहर पर्रीकाराचे पचनी पडूंक नाशिल्लो देखून ताणें सरळ मंत्रीपदाचोच राजिनामो दिल्लो. गोवा 365 ब्युरो. येता ते लोकसभा वेंचणुके वांगडाच ह्यान फुडें येतल्या सगळ्याच वेंचणुकांचेर बहिष्कार घालतले. काणकोणच्या मार्ले तिरवाळ वाठारांतल्या सुमार 250 आदिवासी मतदारांनी थारायला. सुळसुळीत रस्ते आनी शेगीत लायट दितले अशें सगळ्याच पक्षाच्या सगळ्याच आदल्या आमदारांनी तांकां उतर दिल्ले. पूण खंयचे कडेन कांयच ना. मार्ले तिरवाळ हो पैंगीण वाठारांतल्या खोतीगांव अभयारण्याचो वाठार. अजूनय तो काळखांतच आसा. तांकां जमनी पोंदा लायटीचे केबल घालून दितले अशें उतर दिल्लें. पूण रान खात्यान तांकां जमनी पोंदच्या केबलांक परवानगी दिली ना. नव्या पुलाकय विरोध जालो. थंयचो पोरणो पूल केन्नाय कोसळून पडूं येता अशे अवस्थेत आसा. रस्त्याची अवतिकाय जाल्या.
पावसात लोकांक त्रास जातातच. शाळेत वतल्या भुरग्यांचे अक्षरशः हाल जातात. फकत 3 किलोमिटरांचो हो रस्तो. गोंय मुक्त जावन 58 वर्सां जाली. लोक अजूनही फोंडांनी भरिल्ल्या रस्त्यापासून केन्ना काय मुक्ती मेळटली हाचीच वाट पळयतात. इलेक्शन सामके धडेर पावल्या आनी इलेक्शन कमिशनरान पोलिंग बूथ आसा ते पड्डे लावन सामके सजयल्या. पूण पैंगीण वाठारांतल्या माल्ले ह्या बुथार गांवांतल्या लोकांनी आतां गेले 8 दीस सुमार 8 बैठको घेवन हांगासर इलेक्शनाचो स्ट्रायक करपाची निर्णय घेतला. पळयात ह्या माल्ले गांवच्या लोकांनी स्ट्रायक कित्याक करपा खातीर घेतला तो. काणकोणांतल्यान देविदास गांवकार. तरी पण हिंगा रस्तो ना आनी अंडरग्राउंड लायट आली ती सुद्दां बंद करून उडयली. हिंगा गव्हर्मेंट कांयच सोय करना म्हणून आमी ह्या इलेक्शनाक आतां वोटींग म्हणटे करपाना. आमकां अंडरग्राउंड लायट हाडपा दिलेली पण तेमी ते थोडे हे मारले JCB लावून वालेत मारली. मागीर ती फॉरेस्टान हाडयली. मागीर तेतून लोक पडले. मागीर परत आस तशी पुरयले नंतर ती अंडरग्राउंड लायट जाली ना पण ते हे आसा पळय फातर आसा ते तेमी बसयले आमकां लायट पावली म्हण. पूण आनी सुजन हिंगा जावन पुराय तो हे ना दबर ना या 3 किलोमिटरां जाल्यारच तांगे हें जाता जनावर मरता अशें म्हण जालें ना तें. कितें पुला टेंडर जालें मागीर जालें ना पूल अजून पूल जालें ना. पावस पडपाक कित्याक दवरलो तो अजून आतां कितें धरून तांकां खबर दी जालें ना तें काम जालें म्हणटा आमदार म्हणटा पास जालें म्हणटा. समज ते पूल म्हणल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा. आमगे रस्त्याक आमगे भुरग्यां शाळेक वचपाक त्रास जाता. वाटेक खंय मेळटा भुरगीं परतो फाटकोड येता आनी त्या वटेन येता परत फाटकोड त्या वटेन ते अशें वयता. अशें आमी भुरग्यां मागीर हॉस्टेलां व्हरून घालता मागीर. म्हणजे आतां हो स्ट्रायक ह्या इलेक्शनाक आसतलो फुडल्या इलेक्शनाक आसतलो काय कितें आमदारकेच्या इलेक्शनाक. हो स्ट्रायक काम जातकच आमी मागीर उलयतले. हो स्ट्रायक चालूच आसतलो. मार्ले तिरवाळच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया फुडल्यो खबरो. आपूण मोगो पक्षाक तेंको दिता ही वावडी भाजपाचो आदलो मंत्री आनी शिर्डीचो सद्याचो काँग्रेसीचो उमेदवार महादेव नायकान फाफडून उडयल्या. आपूण मोगोपाक मतां दिवपाक सांगता अशी वावडी मोगोपानूच पातळ्ळ्या अशें तो म्हणटा. भाजपा सांगतान मोगोपाकूय लढत दिवन शिरोड्यांतल्यान आपुणूच जिखून येतलो अशें तो मुखार सांगता. मगोबाच्या फटीच्या प्रचाराक लागूनच 2017ची वेंचणूक आपूण हारलो अशें महादेव नायकान गोवा 365क सांगलें. 2017चे वेंचणुकेंत महादेव नायक तोंडान सुबेस अशें मगोप म्हणटालो. आतां मगोप म्हणटा महादेव खंय मगोपाक मतां दियात अशें सांगता. मगोप लोकसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीक तेंको दिता हें आपणाक मिडियांतल्यान कळ्ळें. पूण शिरोड्या मगोप काँग्रेसीक सपोर्ट करता काय ना हें मात आपल्याक खबर ना अशें महादेव म्हणटा. मगोपान काँग्रेसीक तेंको जाहीर केला खरो पूण आजून हो पक्ष सरकारांतल्यान भायर सरूंक ना हाचे कडेन महादेव नायकान बोट दाखयलें. 17 MG आमची ओपोजीट आशिल्ली तेन्ना तेणी वेगळे मुद्दे घेतलेले म्हणजे मेन मुद्दो तोंडान सुबेत असो घेतलेलो. पूण आयज पर्यंत 2 वर्सां हांव जेन्ना आतां जवळ जवळ 70% घरां भोंवलो एक मनशा कडल्यान म्हाका केन्ना अपशब्द आयकूंक आयलो ना. आतां हे निवडणुकींत काहीच तेंचे कडेन साधन नाशिल्ल्या कारणान हांव MGक सपोर्ट करता अशे प्रकारच्यो वावड्यो अशे प्रकारच्यो खोट्यो बातम्यो अशे प्रकारचो खोटो प्रचार तांचे कडल्यान केल्लो वता. हे कडक वता भितर आमी भोंवतात आनी त्रास सहन करून सुद्दां लोकां कडेन आमी मागणी करतात की ह्या वेळार काँग्रेसीक शिरोड्या निवडून दियात म्हणून. आनी MG खंय स्वप्न पडलें की महादेव नायक तांकां सपोर्ट करता म्हणून. MGन काँग्रेसीक सपोर्ट डिक्लेअर केलो. ते शिरोडा आसा काय ना म्हाका खबर ना पूण ओवरऑल तेंचो MGन काँग्रेसीक सपोर्ट डिक्लेअर केला हे हांवें पेपराचेर वाचलां. MG आनी BJP हे राज्यान एकमेकाचे पार्टनर आसात आनी अजून पर्यंत MGन BJPचो सरकाराचो सपोर्ट फाटीं घेवना. हे अत्यंत महत्वाची गजाल आसा. शिरोडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. केंद्रीय आयुष मंत्रालय निष्क्रीय जाला पूण आपल्या कर्तबगारीचे पेपारे मात हिसपा भायर वाजयता.
काँग्रेसीन आरोप केला. फाटल्या वर्सा मंत्रालयाचे बजेट 1700 कोटी रुपया दाखयता. ह्या खात्याचो मंत्री श्रीपाद नायकान हो खर्च कसो केलो ते विशीं मातशें स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. आयुष मंत्री श्रीपाद नायक आयज मेरेन 4 खेपे उत्तर गोंयचो खासदार म्हणून वेचून आयला. आता तो 5वे खेपे ही वेचणूक लढयता. ताच्या विरोधात काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार उबो रावला. 1,700 and odd crores was this 1 year's budget. For 5 years money, even 10% had been taken from there. Or coal pollution solved up also, garbage problem solved up also, kitla problem solved up. Congress party demands that this minister who is in charge, who is the minister of Ayush, has to explain where and give a detailed account of all the budgetary funds where they have been spent. This ministry is operating on a dodgy science, not sure where it is playing. गोंय सरकारातल्या उपमुख्यमंत्र्याची नेमणुके विरोधात ताणे वेचणूक आयोगाकडेन कागाळ केल्ली. ती आयोगान भारतीय संविधानाची 164व्या कलमाचो आधार घेवन भायर उडयल्या. पूण ट्रोजन म्हणटा आपले कागाळेक हे कलम लागनाशिल्ले. I am specific on Deputy Chief Minister. Nowhere Article 164 I have before me speaks about a Deputy Chief Minister, because Deputy Chief Minister is not a constitutional position. It is an appointment at the pleasure of the Chief Minister, where the Governor does not come in the picture. You can send it to the Governor, Governor may put a dovey mark and send it, doesn't mean to say. And if they have said, then it is a charge from the party that the Governor has acted unconstitutionally, and Governor should clarify whether she had the powers to appoint this. आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. वेचणूक हारलो म्हण दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळ वोगी बसूंक ना. ताचे भितरलो समाज वावुरपी सक्रीय आसा. थळाव्यांची गरज वळखून ताणें आपल्या खर्चान साखव बांदून दिलो. सरकारी दुडवांची वाट पळयनासतना ताणें समाज भावनेंतल्यान हें काम केलां. राजकारणातल्या समाजकार्य करतल्यांक हेर आमदारांक ही एक बरी देख. दिवचल बोड्डेच्या तामळ वाठारांतल्या गणेश नगरांत एक नवी वस्ती जाल्या. सरकारान बांदून दिल्लो डांबरी रस्तो थंय येवन सोंपला. नवे वस्तेंत वचपाक आसा ती तांबडी पांयवाट. सांकव नाशिल्ल्यान पावसांत हो रस्तो उदका पानो वचपाचो भंय आसलो. थंय सांकव बांदून दिवपाचें उतर नरेश सावळान दिल्लें. वेचणुकांच्या बोवाळांत पावसा आदी सरकारी खर्चान काम पुराय जावचें ना हें वळखून ताणें आपल्याच खर्चान हो सांकव बांदून दिलो. आनी आतां बाईन आमकां पूल करून दिला, रस्तो दिला, तेन्ना खूब सोय जाली आमची हांगासर. पूल नासले तेन्ना खूब पाणी भरताले आनी येवपाक वचपाक तेवटेन वचपाक मेळनासलें. कामां आमी वचपाक मेळनासलें आमकां. मागीर पूल भरलो की सुटी मारची पडटा कामांक. आनी लायटूय नासली. लायटूय दिल्ली बाईन आमकां. आतां कसलोच भंय ना. रात्रीचो खंय गेली सुद्दां भंयूच ना कसलो. आनी गोमोरान म्हाजो हांव भुरग्यांक घेवन रावताली दोगांकूय. आनी तेन्ना म्हाका कोणाचो आदार नासलो आनी एक घर पासून नासलें. आमची 2च घरां आसलीं 15 घरांची. आनी तेन्ना मागीर म्हाका त्रास जाता म्हणून हांव बाई कडेन गेली. बाई म्हाका लायट दी, म्हाज्या भुरग्यांचें लग्न आहा म्हणून. बाई म्हणूंक लागलो आपूण तुका लायट दिता. आनी मागीर म्हटलें म्हाका येवंक वचोंक म्हटलें बाई त्रास जाता. हांव म्हटलें हेका उदकांसून येता वयताना एक म्हटलें पडली. बाई तूं तरी मातशें काळजी घे म्हणून सांगलें हांवें. तेव्हा म्हणूंक लागलो बाई आपूण पूल करून दिता. आतां बाईन पूल केला म्हणून आमकां येवंक वचोंक बरें वाटा नाल्यार आमकां वाट नासली. तांकां एक कलवट बांदपाक जाय आसता. गव्हर्मेंट ऑफिसान समजा गेलो जाल्यार ताका वेळ लागपाचो. आनी आतां कोड चालू आसा आनी त्या कोड आसल्या कारणान 23 मे पर्यंत, 23 मे म्हणजे आनी 2 दीस फुडें म्हणजे ऑलमोस्ट मे म्हयनो गेलो, पावस सुरू जातलो. म्हणल्यार तें काम जावपाक खूब कठीण आसलें. म्हणून हांवें तांकां उतर दिल्लें की तें तुमचें काम करून दिता म्हणून. त्या उतरा प्रमाणे हांवें तो कलवट तांकां बांदून दिलो. आनी पावसान जी तेंची गैरसोय जाताली ती वेवस्था तेंची केली. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. मतदानाची 23 तारीख सामकी तेंकोन पावल्या. सगळ्यांत उमेदवारांचेर भार आयला. दीस रात मतदारांची सोपणां झरयता. मदीं मदीं ल्हान मोठ्यो सभाय घेता. तर घेवया वेंचणूक मळा वयलो एक धांवतो नियाळ.
तुजें मत कोणाक? भाजपा परतून केंद्रात आयली जाल्यार गोंयचे सगळे प्रश्न सुटावे करतले अशें उतर लोकसभेचो दक्षिण गोंयचो भाजप उमेदवार नरेंद्र सावयकारान दिला. गोंयांतय भाजपच सत्तेत आसा, देखून आनी खंयचीच पार्टी गोंयचे प्रश्न सोडोवंक शकना अशें ताचें म्हणणें. बाळ्ळी कुंकळयेचे भाजपाचे बसकेंत तो उलयतालो. जाल्यार गोंयचे प्रश्न दिल्लीत सोडोवपाक फकत आम आदमी पार्टीच सक्षम आशिल्ल्याचो दावो आम आदमी पार्टीचो दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार एल्विस गोम्स करता. सोमारा कुंकळये जाल्ले वेंचणूक प्रचाराचे सभेत तो उलयतालो. असो वेळ आसा की आतां लोकांनी चिंतपाक जाय की गोंयाक खंय आसले आनी खंय पावला ते आनी कोणे पावयले हे कोणाक लागून अशी सगळी परिस्थिती जाल्या. आज यूथ म्हणटा आमकां जॉब्स ना, वयता तें प्रदूशण, पोल्युशन इज द मेन इश्यू. वयता ती शेतां कोण भरता आनी कितें चल्लां, लँड कन्वर्शन इज रॅम्पंट आनी कायदो आनी सुवेवसाय म्हणटा ती गायब. फामाद अभिनेत्री ईशा कोप्पीकरान आयतारा गोंयांत भाजपाचो प्रचार केलो. ती म्हणटा फकत भाजपानूच भारतात उदरगत केल्या. गोंय सुदरलां ते फकत गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या विजनाक लागून. पळयात. गोवा के विकास के लिए वो जितना बोला जाए उतना कम है. आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका जो काम है, उन्होंने जो हमारे लिए किया है, वो सब हम लोगों के बीच में है और हम सब लोगों की यही जिम्मेदारी है कि इस चीज को, इस सिक्की को हम आगे बढ़ाएं. गोवा 365 ब्युरो. आणि इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर ताज्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.